सगळे कार्यकर्ते परत या, सगळ्यांना मागतो हम तोडेंगे, नफरत को हम तोडेंगे, नफरत को हम तोडेंगे, नफरत को हम तोडेंगे। या संकल्प सत्याग्रहाक हाजीर आशिल्ले आमचे गोंय विधानसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी तशेंच आमचे काँग्रेसीचे आमदार बाब युरी आलेमाव, गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सगळे ऑफिस बेरर्स, तशेंच हांगा आमकां साथ दिवपाक आयिल्ले नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष बाब जुजे फिलीप, आमची महिला काँग्रेसीची अध्यक्षा, आमचो यूथ काँग्रेसीचो अध्यक्ष, तशेंच आमचे बाकीचे सगळे ऑफिस बेरर आणि हांगा सगळ्या मोठ्या संख्येन जमिल्ले सगळे काँग्रेसीचे कार्यकर्त्यांक हांव येवकार आणि धन्यवाद करता। ज्या हिशोबान गेल्ल्या 2 दिसांक ह्या भ्रष्ट जनता पार्टीन ज्या हिशोबान आमचे लीडर श्री राहुल गांधीजी एक्सपेल केले, तांकां पार्लमेंटांतल्यान मेंबर ऑफ पार्लमेंट म्हणून डिस्क्वॉलिफाय केले, ज्या पद्धतीन हे केले, सदांच टायम एंड अगेन आमचे लीडर आणि आमी सदांच सांगीत आसा की डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। आणि म्हाका दिसता पयरच्या घटनेन हे साबीत करून दाखयले भारतीय जनता पार्टीन की वी आर हेडिंग फॉर अ डिक्टेटरशिप। ज्या मनशान, ज्या लिडरान, जे चोर जाणी इंडियेच्या लोकांचे पैसे, बँकेचे पैसे लुटून देश सोडून गेले, ते कोण? नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोक्सी। हांचेर समज जर तुम्ही आज उलयतले आणि हांकां जर तुम्ही चोर म्हणटले जाल्यार म्हाका दिसता हे जे भ्रष्ट जुमला पार्टी हे लोकांचेर केसी फायल करतात। ज्या लिडरान जवळपास 4000 किलोमीटराची यात्रा केली फ्रॉम कन्याकुमारी टू काश्मीर, आणि यात्रेचो मोटो कितें आशिल्लो? यात्रेचो मोटो आशिल्लो की आज सामान्य मनशाचे, जे गरीब लोकांचे जे प्रश्न आसा, जे मुद्दे आसात, आणि ते मुद्दे कसले? म्हारगाई, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, हे मुद्दे घेऊन ताणे एक यात्रा काढली। आणि यात्रेचो उद्देश जितल्यो प्रेस कॉन्फरन्सीस जाल्यो त्या प्रेस कॉन्फरन्सीस राहुल गांधीन सांगले की सगळे जातीचे लोक, सगळे धर्माचे लोक, विविध भाषा उलोवपी लोक हे सगळ्यांनी एक येवपाक जाय। हो त्या भारत जोडो यात्रेचो उद्देश आशिल्लो। आणि भ्रष्ट जुमला पार्टी कितें करता? खंय तरी ओबीसीक खंय तरी दुखयले म्हणून ओबीसीच्या नावार आज राजकारण करपाक सोदता। अरे ज्या लिडरान सगळ्या जाती, सगळ्या धर्माच्या लोकांक एक यो म्हणून सांगले, थंय तुम्ही आज कास्टाचे पॉलिटिक्स करतात। म्हाका दिसता आज वेळ आयिल्लो आसा की आज सगळ्यांनी युनायट जावपाक जाय। जर तर तुमकां मुखार डिक्टेटरशिप जर तर नाका जाल्यार म्हाका दिसता आज वेळ आयिल्लो आसा की आमी सगळ्यांनी एक येवचे पडटले। आणि हांव धन्यवाद करता नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे की आज ह्या सत्याग्रहाक तांणी आपलो पाठिंबो दिला, आणि ज्या पद्धतीन जी आमची डेमोक्रेसी आसा ती खंय तरी आज धोक्यान आसा, आणि म्हाका दिसता ती वाचयतलो जाल्यार सगळ्यांनी एक येवपाक जाय। आज पूर्ण देशभर हो आमचो संकल्प सत्याग्रह पूर्ण देशभर आसा। देशभर प्रत्येक राज्यान आज मोठ्या संख्येन हो सत्याग्रह आमी प्लॅन केला। कित्याक म्हाका दिसता खरें ते भायर येवपाकूच जाय। आज खरें उलयता जाल्यार ही बीजेपी पार्टी तुमचेर केसी ठोकता। आज राहुल गांधीन अडानीचेर क्वेश्चन केलो
ताणें विचारले 20,000 कोटी रुपये खंयच्यान आयले. अडानीचेर प्रश्न करता म्हणून ताका आज तांणी पार्लमेंटांतल्यान काडून उडयलो. म्हणल्यार हाजे वयल्यान तुमी पळयात की आज देश कोण चलयता. हे मोदानी सरकार म्हणल्यार अडानी आणि मोदी हे दोगूय जाण मेळून हो देश चलयतात. बाब राहुल गांधीन कसले प्रश्न विचारिल्ले, लोकांचे प्रश्न विचारिल्ले, तो कोणा लागून झगडटा, कोणा लागून रस्त्यार येता आणि कोणाचे मुद्दे काडटा. बारीक सामान्य मनशाचे मुद्दे जे आज खरेच लोकांक आज त्रास जाता. आज म्हारगाई जावं, आज गॅस सिलिंडर म्हणा, पेट्रोल म्हणा, अनएम्प्लॉयमेंट जो आज युथाचो जो इशू काडटा अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट. सो आज जे खरे जर तर तुम्ही उलयत जाल्यार म्हाका दिसता हो मोदी सरकार आणि हे भ्रष्ट जुमला पार्टीचे सरकार जो खरे उलयता ताचो आवाज खंय तरी दामपाक सोदता. तुम्ही कितलोय प्रयत्न केलो, तुम्ही कितलोय आमचो आवाज दामपाक प्रयत्न केलो म्हणून आम्ही उगी रावचे ना. काँग्रेस पक्ष हो केन्नाच उगी रावचो ना आणि राहुल गांधीचो तरी आवाज तुम्ही केन्नाच दामपाक शकना. सो म्हाका दिसता आज हो आमचो सत्याग्रह मुवमेंट, हाच्या मुखार आमचे विविध कार्यक्रम जातले आणि वेळ आयिल्लो आसा. हांव बाकीचे सगळे ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी सगळे जे इवन तातूंत बीजेपीचे कार्यकर्त्यांक सुद्दां हांव आज उलो मारता. कित्याक आज डेमोक्रेसी इन डेंजर. आज राहुल गांधीचेर जर तर पाळी आयल्या फाल्यां तुमचेरूय येवपाक शकता आणि येतली. ज्या हिशोबान मोदी आणि अदानी हो देश चलयतात फाल्यां तुमी सुद्दां जर तर अडानीचेर प्रश्न केलो जाल्यार तुमकांय भितर उडयतले. सो म्हाका दिसता वेळ आयिल्लो आसा, आमी सगळ्यांनी एक येवपाक जाय. परत एकदा हांव सगळ्यांचे धन्यवाद करता की आज मोठ्या संख्येन तुम्ही आज हांगा उपस्थित रावल्यात आणि हातून कळून येता की आज खंय तरी डेमोक्रेसी इज इन डेंजर. आणि आज हांगा जितले लोक हाजीर आसात ते आमी ज्या पद्धतीन राहुल गांधीक डिस्क्वॉलिफाय केला ताच्या समर्थनान हांगा जमल्यात. जे आमचे पार्टीच्या प्रेसिडेंटान सांगला ते भाशेन आज एक हुकुमशाही ह्या आमच्या देशांत चल्लेली आहा आणि एक क्रांती जावपाक जाय. जेन्ना आमचो लीडर बाब राहुल गांधी तेगेलें एक विजन आशिल्लें, ते एक पॉलिटिकल म्हाका दिसता मुवमेंट आसूंक ना. जे भारत जोडो म्हणटाय ती एक विजन आसलेलें की इंडियांत जे हे कम्युनल पॉलिटिक्स जाता हे हायलायट करपाक पोत्ते आमच्या भावा भयणींक बरो प्रेमांत मुखार तो वतालो. जायते प्रश्न जेन्ना तो भोंवलो, जवळ जवळ 4,000 किलोमीटर तो कन्याकुमारी तो काश्मीर तो भोंवलो आणि जेन्ना भोंवलो जायते प्रश्न आख्खे आमच्या देशाचे यूथ जावं पत्रकार भाव जावं बिझनेसमॅन सगळे धर्माचे भुरगे मनीस थिंगा एकठांय जाले आणि केंद्र सरकाराक भिरांत जाली. केंद्र सरकाराक ते भिले कित्याक जायते ऑपोजिशनाचे सगळे पार्टी एकठांय जाले म्हणून. आणि जेन्ना आमच्या लिडरान जायते प्रश्न हे भ्रष्ट जनता पार्टीच्या सरकाराक केले, जेन्ना अडानीचे हे प्रश्न केले आणि जेन्ना हे लिंकेज जे केंद्र सरकार आणि अदानी मध्ये जी लिंकेज आहा जी आज गोंयांतूय आहा, हे क्रोनी कॅपिटलिस्ट आज आमचे पर्यावरणा आड आमच्या भुरग्या आड मुखार सरलेले आहाय. आणि हो बीजेपीचो सरकार हे डबल इंजिन फोटिंग सरकार हे दोन्ही बेदी जायन आज आमचे पर्यावरण आणि आमच्या भुरग्यांचे फ्युचर काबार करपाक प्रयत्न हेच क्रोनी कॅपिटलिस्ट कोताय आणि हे बीजेपीचे सरकार तांकां सपोर्ट कोताय. गोंयकारांचे तांकां पडोंक ना, देशाचे तांकां पडोंक ना. कित्याक जी लिंकेज तुमकां दिसता जे प्रोडक्शन जावपाक जाय कर्नाटकाच्या गांवांत स्टिला विरुद्ध ज्यो फॅक्टरी येताय
जे स्टिलाच्यो इंडस्ट्री येताय हांकां सपोर्ट करपाक केंद्र सरकारान ह्या प्रमोद सावंत सरकाराक सांगलेलें आहा की आमची मादय डायवर्ट कराय म्हणून ह्या प्रमोद सावंत सरकारान हें केलेलें आहा. कारणीभूत जायन एकठांय जायन आज भावंदो भयणीनो आमी सगळ्यान उठपाक जाय, चिंतपाक जाय आमगेलो फुडार, भुरग्यांचो फुडार. कित्याक आज देशांत जी हुकुमशाही चल्ल्या, जी डिक्टेटरशिप जी चल्ल्या, हें बंद जावपाक जाय. And it looks like this is the beginning of the end. जेन्ना जेन्ना येसल्यो decision that is anti-democratic, today is a black day. On the 24th is a black day for democratic India. म्हाका दिसता for the first time Azam Khan म्हणलो एका hate speech म्हणून disqualify केल्लो. पूण if you look at it, it looks like hate speeches. पूण for the very first time, what did Rahul Gandhi speak? What did he highlight? What were his answers to the Prime Minister or to the ruling dispensation? He wanted answers and they could not face him. So, because they could not face him, this is the consequence. We all stand by. I thank the Honorable President of the NCP for being part of this dharna. I thank the Congress Karyakarta. I thank the bloc. Bab Vishal, at a short given notice, you organize this. We will go to every nook and corner because ही हुकुमशाही आज बंद जावपाक जाय. आणि जे प्रश्न बाब राहुल गांधीन जे पार्लिमेंटान केलेले आहे ते प्रश्न आमी लोकांमध्ये घातले. आमी रावता की लोकांलोय आमकां आदार आसतलो म्हणून रावता. आणि हे सरकारा विरुद्ध फाल्यां विधानसभेन म्हाका दिसता आमगेलें सेशन जातलें. जायते प्रश्न आहाय गोंयकाराचे. इतले करप्शन हे सरकार जावन आसा. टोटल हेजे मिशन टोटल कमिशन हे सरकारा विरुद्ध आमी फाल्यांच्यान ऑपोजिशनाचे MLA एकठांय जावन आमी तांकां सगळ्यांक एक्सपोज करतले. आज 24 hours, within 24 hours, decision is taken to disqualify our leader. What about the defectors? 10 आमदार गेल्ले तेंगेले डिसिजन जायना. 8 आमदार गेले तेंगेली डिसिजन जायना. सो हितून दाखोवन दिता की दिस एंटी डेमोक्रेटिक BJP dictatorship will not last for long and we will definitely expose them. आयज टाइम पावला की सगळे आमी एकठांय जावपाची गरज. आयज जर नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी जरी ह्या धरणाक आयज सपोर्ट करपाक येयल्या जाल्यार कित्याक एक मनशापण जे आमच्यो हे जी हुकुमशाही चल्ल्या ती म्हणल्यार आयज डिस्क्वॉलिफाय करून लिडराक जो आयज हावजांतलो पार्लमेंट भायर उडोवप ही हुकुमशाही हेजेर एक डेमोक्रेसी म्हणटा ती कांयच दिश्टी पडना. आयज एक म्हणणें आसा आयज तुका फाल्यां म्हाका. जेन्ना हे चिंतून आयज आमी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आयज ह्या इशूवान सपोर्ट करपाक आयज आमी मुखार सरल्या. तेच म्हणल्यार आमचो नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो प्रेसिडेंट बाब शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल हे जे आमचे लिडर आहाय तेणी हो मुवमेंटाक सपोर्ट केला. आनी आमची गरज जावन आसा की गोवा आमी ह्याच पद्दतीन आमी ह्या काँग्रेसा ह्या मुवमेंटान जो आयज ही एक्शन जाल्या तेजेर हो सपोर्ट करपाची गरज. आमी आयज नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आहा ते भाशेन दुसऱ्यो जायत्यो पार्टी आसा. कित्याक आहा आयज तेका जाला म्हणून आमी खुशाल जावचे न्हू वो तेका जाला म्हणून आमकां जावचें ना अशें कांयच ना. आयज गोंयांत चल्लां कशें तें पळया. आयज हुकुमशाही चल्ल्या कशी ती पळया. आयज आमी वास्को शारान आमी रावता. आयज वास्को शारान रावता आसतना 4 दीस जालो वारो गेलो. वारो वचून आख्ख्या घरांनी कोल म्हाका व्हिडिओ आहा कोल सगळ्या घरांनी पडला. कोण बोबाट मारता? कोण तेजेर उलयता? उलयल्यार देखून फायदो कितें? कोण कानार धरता? लोकांचो आवाज म्हणटा तो भुंया.
लोकांचो आवाज आम्ही जेन्ना हितून असले एज अ मिनिस्टर आम्ही असले आम्ही म्हणटा ते दोन मनशांक भिताले लोकांक भिताले आणि पत्रकारांक भिताले पण हो गव्हर्नमेंट कोणाक बी उबी ना ही हुकुमशाही चल्ल्या मोगाट बाबयनान आयज जरी तर हे भाशेन जावन आणि आम्ही सगळे ओगी रावप म्हणचे म्हाका दिसता हे सारखे न्हू कित्याक आयज म्हारगाई खूंय पावल्या ती पळया ही म्हारगाई आयज खूंय पावल्या जो आयज गरीब आयज एक एक पाटी एक एक फॅमिलीक हांवें पळयला आवय बापूय जरी तर दुयेंत आहा जाल्यार जरी तर सगळे 500 रुपया बोल्सान हाय जाल्यार ती आवय म्हणटा ना हे दुयेंसाक 500 रुपया हांव मोडिना दोतोरागेर वचपाक कारण हे 500 रुपया म्हज्या भुरग्यांक मोडूंक जाय ही परिस्थिती जावन आसा आयज गोंयकारांची मगर भाव भयणानो आयज जेन्ना तुमी जिखोन येयले गव्हर्नमेंट तुमी चलयता तुमी सगळ्यांक इक्वली रायट इक्वली हे तुमी करपाक जाय पूण आयज हो इशू असो जाला ह्या इशूवाचेर आमी दामून दवरप इतले फास्ट ट्रॅकाचेर घालून आयज तर आयज ह्या लिडराक जो आवाज कोत्ता जो आयज लोकां खातीर उलयता आयज जरी तो कितेंय तर एक जस्टीस मागता आनी एकाच तरी तुमी आयज तर दामून दवरलो जाल्यार तुमी सगळो लोकांचो वॉयस जो आवाज आसा तो दामून दवरतले हे पयलो म्हणटा तो आमचो पुर्तुगेज टायमार गव्हर्नमेंट हांगा चलतालो एक दादागिरी म्हणटाची चलताली खूब आमी दादागिरी लायक पुर्तुगेज आमी सदां एक दादागिरी कोत्ता म्हणटाले पूण मोगाट भाव भयणा तो ते पूण बरें आसले पूण आयचें कितें जालां आयज खूंय पावला ते पळया कित्याक जेन्ना हे भाशेन तर दादागिरी जाता हे जरी तो डेमोक्रेसी तरी स्टॉप बंद आवाज करूंक कोत्ता जाल्यार मोगाट भाव भयणा ते चुकीचें कित्याक जेन्ना आमी उठचे ना जेन्ना आमी एकवटान येवचे ना जेन्ना आमी बरोबर रावन झगडोचे ना तेन्ना आमकां कांयच हेजेर हेच कळपाना मोगाट भाव भयणा तो आमी काँग्रेसाकूय एकूच सांगता कारण आयज हांव ह्याच मुवमेंटान तुमकां सपोर्ट करता कोणूय जावं तो केदी व्हडली पार्टी जावं व्हडली जावं धाकटी जावं ती एक पार्टी जावन आसा तेका एक रायट दिवपाची गरज आसा आनी हीच आयज टायम असो पावला सगळे आमी एकठांय जावपाचे एकठांय जावन मुखार वचपाचे आनी मुखार वचून आमच्या लोकांक जो लोकांचेर अन्याय जाला लोकांचेर त्रास जाला आयज लिडरांचेर ताचो वॉयस प्रेस करून तर दवरता जाल्यार एकठांय जावपाची गरज आनी आमी हेच चिंतून आयज आमी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आतां तुमकां सपोर्ट करपाक आमी येयल्या कित्याक तुमच्या हितून ह्या प्रॉब्लेमान ह्या ज्या तुमच्या लिडराचेर जो एक अन्याय जाला एक आयज तर वॉयस तर बंद जाला ताका लागून आयज तुमकां येवन आमी सपोर्ट केल्या आनी सदांच हेच भाशेन आमी जो मुवमेंट आयज चालू केला ते मुवमेंट चालू दवरपा जाय पूण दाखोवन दिवपा जाय की आमी वय आमी सगळे एकठांय आमी सगळे बराबर आमी सगळे बराबर रावन आमी काम करतले आनी बराबर रावन जो हुकुमशाही जे आयज चलयता जे आयज ही दादागिरी चलता ही दादागिरी कशी बंद जातली हे सांगून हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयता पार्टी विचार पार्टीचे एज अ काँग्रेस एमएलए न्हू पण एक नागरीक असो मुद्दम कित्याक सांगता आज देशाची परिस्थिती आमचे लोकांची परिस्थिती येयल्या ती म्हाका दिसता आज आमी जाणा जावन घेवपाची गरज आसा आज आमचो देश खंय पावला खंयच्या वाटेर आसा ही जाणा जावन घेवपाची गरज आसा आज आमच्या लिडरान सांगला जुझे फिलिपान सांगला तशें पार्टी डिफरन्सीस सोड एकामेकाचे जे वेगळेच आहा ते सोड आज एकठांय येवपाची गरज आसा डेमोक्रेसी खतऱ्यार आसा आज इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्मार लोक आमकां विचारता अरे इंडियेक कितें जाता आज सांगपाची उत्तर दिवपाचें चड गरज आसा मोगाट भाव भयणांनो हांव आतांच एक फंक्शनाक आशिल्लो आनी हांव सांगतालो तांकां जेन्ना इलेक्शन येयलें तेन्ना आमच्या बोर्सान 5,000 आमच्या केपेंच्या मतदारसंघांत 5,000 मेळ्ळे 5,000 दिले बट आमचे थिंगा एसटी भाव आसात तांकां कांयच ना तांकां उदरगत ना एक खेळपाचो ग्रावंड ना कित्याक आमी जबाबदारी आमी म्हाका दिसता एज अ वोटर मागीर पॉलिटिशियन वी आर रिस्पॉन्सिबल असल्या राजकारण्याक आमी हिंगा हाडटात आनी ह्या कोटल्यार बसयतात आज फ्रीडम ऑफ स्पीच खंय गेल्या उलोवपाक आमकां सत्या ना प्रेसाक आपणाक जाय तशें रिपोर्ट्स घालपाक फ्रीडम ना कित्याक ना हे इतल्या वर्सान जेन्ना काँग्रेसान राज चलयल्ले असले केन्नाय आसोंक ना
आज आमकां हें दिसती पडटा. सो म्हाका दिसता आज वेळ पावला. आज आमच्या लिडराचेर जाला, बाब राहुलजीचेर जाला, फाल्यां दुसऱ्या पार्टीच्या लिडरार जाता. दिल्ली आपाचेरय जाले, आपाचेरय जाला. सगळ्यांक ही पाडी येतली. आमच्या शिमतोरींक, मोरणाच्या शिमतोरी, क्रिस्तांवांच्या शिमतोरींक बरयलें आसा, आज म्हाका फाल्यां तुका. हे आज बाकीच्या सगळे इंडियेच्या पार्टीन हे चिंतपाची गरज आसा. आज आमकां काँग्रेसाक, फाल्यां तुमकां. आज गोंयांत कितें जालां, 33% वोटींग, बाकी 67% वोटींग अपोज आशिल्ले. हे कशें जालें? हे जालें फकत आमकां डिवायड करून. आनी हांव मागतां, हे आज मंचेर, हे आज प्लॅटफॉर्मार मागतां, सगळ्यांनी गोंयच्या न्हू आख्खे इंडियेच्या पार्टींनी एकठांय रावन हो भ्रश्टाचार सरकाराक घरा धाडपाची गरज आसा. वेळ पावला. 2024 आमी एकठांय जायना जाल्यार म्हाका दिसता हे कांयच न्हू. हेजे व्हडले व्हडले दीस, मारेकार दीस आमकां पडूंक मेवतले. सो इट इज टायम, हाय टायम दॅट वी शूड ऑल युनायट एज वन, एज इंडियन. वे आमच्या इतल्या वर्सांनी फ्रिडमान जेन्ना काँग्रेस सरकार चलयतालो असले कोणाचेर दबाव आशिनासलो. आज म्हाका दिसता 95% ऑफ प्रेस आनी चॅनल्स आर बीन टेकन ओवर बाय वन सिंगल पर्सन. तुमकां खबर आहा कोण मनीस तो. आज गरज एकठांय रावपाक. आमचे तरी हो देश सांबाळटलो, हो युनिटी, हे भावपण तरी आमी सांबाळटले जाल्यार आज एकवट करपाची गरज आसा. आज आमी सगळे एकठांय रावल्यात, बरें दिसता. बाकीचे सगळे आमकां सपोर्ट केला. अशेंच एकठांय रावया, आमचो युनिटी दाखोवया, आमचो देश सांबाळया. नाजाल्यार म्हाका दिसता थोड्या काळान आमी आमच्याय गांवांत, आमच्या गोंयांत आमी पॉलिटिशियन जातले. सो सगळ्यांक तुमकां बाकीच्या पार्टींक एज अ MLA ऑफ काँग्रेस हांव दिनवासता देव बरें करूं म्हणटा. असोच सपोर्ट करया, एकामेकांक हात धरया आनी आमचो देश, आमचें गोंय मुखार व्हरया. देव बरें करूं. It started with one party controlling media, one party controlling the message, one party deciding what is truth, one party censoring speech and silencing opposition, one party dividing citizens into us and them and calling on their supporters to harass them. It started when good people turned a blind eye and let it happen. म्हाका दिसता हिस्ट्री इज रिपीटिंग अगेन हियर. आतां उरला फकत गॅस चेंबरार कोणाक धाडपाक, इतलें जातलें. सो दिस इज वॉट वी हॅव कम हियर टू कंडेम. वी स्टँड इन सॉलिडॅरिटी विथ आवर लीडर राहुल गांधी and we want to say that the Congress party will not back down, the Congress party will not be cowed down, and we will definitely stand strong. There cannot be a defamation of a class. There must be defamation of a determinate person. But now kadon tuje even innuendo question is there whether that innuendo molo ek stop male zaल्या tuk lagna, that is very debatable. But the question is, when Rahul Gandhi made no allegation against this complainant has no right to lodge any complaint or even go to the court and seek defamation. Secondly, I call Murdale, maximum imprisonment is very rarely given. Kona defamation case so muhine ditat, 1 वर्ष ditat, and maximum is 2 years. What is so special to give 2 years? That 2 years dil dekhun, automatically section 8(3) of RP Act lagla to go to disqualify. Whether this qualification should have been automatic or should have still waited will be debated in the court. But the question is, you have used every trick in the book. If you have done nothing, tumi kai kel na zale, why are you running scared? Why are you every day having press conferences led by ministers of the central government and trying to attack Rahul Gandhi? This is showing cowardice. You want to fire the shot, you want to run away. And this what I say, typical asymptomatic of the BJP. फार मारून धांवपाचे आनी मागीर तुजेर गायले तेन्ना तूं वयल्यान केस घातले लोक भितूर घालूं सोदले. So we all stand in solidarity with our leader and we will support him in whatever is to be done. At our level, what we can do, we will do for him. आज तुम्ही सप्रेस करू शकता जे कोण तुमकां एक्सपोज करता तांकां. हांगा गोंयानूच सांगपा म्हळ्यार आज गोळे ही सभा, ही जी प्रोटेस्ट मीट आसा ती सावथ गोवा जावपाक शकता. आनी तुमी रियलायज जावपाक जाय सगळे पार्टीनी, काँग्रेस पार्टीन स्पेशली, कशे भाशेन ते तुमकां आमकां सगळ्यांक इन्क्लुडींग अस डिप्रायव करतात. हो लोया मैदान कंप्लीट जायना. कित्याक
कित्याक तांकां नाका लोकांन एकठांय जावन हे भाशेन प्रोटेस्ट ऑर्गनायज करपाक असले ह्या कारणाक लागून सिस्टमॅटिकली ते हे करता कित्याक सावथ गोवा जेन्ना उठता तेन्ना आख्खें गोंय पेट्टा सो हें तांकां जाल्लें नाका सो तुमी नियाळ करचो आनी जाता ते तितले बेगीन हे गोंया मैदान हँडओव्हर करचें म्हणपाक लोकां खातीर हाजेर तुमी झगडपाचें हो जो सरकार जाल्लो कसो जाल्लो आहा ते तुमकां सगळ्यांक खबर आहा सांगपा म्हळ्यार इवन रायट फ्रॉम द इलेक्शन कितले जाणांक खबर आसपाना सिनियर सिटीजन्सां वोटींग आशिल्लें घरांनी सिनियर सिटीजनांक कोण रेजिस्टर जाल्ले तांकां वोटींग आशिल्लें 3000 सुमार वोट्स इनवॅलिड केले इवन विदाउट ओपनिंग बॅलेट पेपर ओपन करून नासतना इनवॅलिड म्हूण डिक्लेअर केले कित्याक लागून सिनियर सिटीजनांक जेन्ना वोटींग आशिल्लें तेन्ना एक बॅलेट स्लीप दिताले वोटराक फक्त टीक मार्क करून एक धाकटे एनवलपाक घालताले आनी हे धाकटे एनवलप आनी एक डिक्लेरेशन जे कोण कोण गेल्ले फॉर वोटींग हांचे डिक्लेरेशन सायन मारून एक व्हडले एनवलपाक घालप आसताले आनी बॅलेट पेपर जो धाकटे एनवलप आसा तेजेर बॅलेट पेपर नंबर घालताले आतां वोटराचे फक्त एक ड्युटी आसताली म्हणटा ते कॅन्डिडेटाचो टीक करपाचें ताजे शिवाय आनी ताजें कांयच नाशिल्लें पूण जेन्ना हे सगळे बॅलेट पेपर्स हांगा वोटींग कावंटींग सेंटरा पावता त्या टायमार जेन्ना व्हडली एनवलप ओपन करता तेन्ना दिसून येता की बॅलेट पेपर नंबर ऑन द फॉर्म signed by all the officials and the ballot paper number on the envelope of the ballot paper differs. How it differs? Whose fault is it? Was it the fault of the voter? But in spite of that, 3,000 such ballot senior citizen votes were rejected without even opening. And this shows that there was tampering. The ballot envelopes were probably opened much before. And that's how this discrepancy arose. हाथ से हाथ हम जोड़ेंगे नफरत को हम तोड़ेंगे हाथ से हाथ हम जोड़ेंगे नफरत को हम तोड़ेंगे हाथ से हाथ हम जोड़ेंगे नफरत को हम तोड़ेंगे सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते